मांद्रे मतदारसंघातले रेंव माफिया किरण पाणीचो तारीवाडोच ना करपाक उठल्यात. पुराय वाडोच ना जावपाचे वाटेर आसा. रेंव काडून जुवी काबार केल्यात. न्हंयच्यो देगो कोसळटात. घरांक विरो गेल्यात. दिस उजवाडे मोटरायज बोटी घालून मोठ्या प्रमाणात न्हंयत रेंव काडपाचे प्रकार चल्ल्यात. खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात सगळें बिनधास्त चल्लां. सरपंचय खंय अधिकाऱ्यांक सांगून थकलो. लोकांक ना वाली. मुख्यमंत्र्याच्या मांद्र्या मतदारसंघात तेरेखोल न्हंयत बिनधास्त बेकायदेशीर रेंव काडटात. ताचो परिणाम जाला तारीवाड्यावेल्या 15 घरांचेर. अशें चालू उरल्यार एक दीस थंय तारीवाडो खंय काय म्हूण सोदचो पडटलो. ही जुवली तुटात न्हू, ह्या घरांक सगळो मारो मसून असे फाटे फोडलेले आहा. जुवली थंय रावत जाल्यार ह्या घरांक सपोर्ट नाल्यार ही घरां मरे 25 वर्साची हेलू ना, 10 वर्सांनी ही घरां वयतली. फॉरेस्टर सांजचे सकाळची रेंव चालू असतात. ते जुवले असे फोडलेत मरे असे. देगे आमच्या घराच्या न्हंयच्या दर्याव काडटात तेव्हा आमचं हे घर पोरना किरण पडयता. ते पोरना घराक मातयेचो असल्या कारणान तेका आख्खी सगळं फूट गेल्ल्या आनी फूट गेल्ल्या कारणान हे रेंव एक्च्युली ते बंद करपाचे काडटात म्हणून आमचे सगळे कोसळ्ळा म्हणजे थंय बसला आता हळूहळू आनी सकयल सगळं वयतलें. आमच्या घराकूच आमचे आतां तरी आमी चिराळे भरून घेतले घराचे सगळे. आणि हे सगळं आता आनी आमी वर्साचे वर्स सिमेंट घालता पावसान. हे पावसान बेतो घातला आमी परत. आमचे 2 पोती घालून आमी खडी घालून बसयली. उपरांत जमनीर पडलेली ती धामानाय हाडून आमी बसयली. तेन्ना आतां आनी आमचा घर ताका सगळा ह्या बसलेला आहा. येवन तुमी आया तेन्ना बघूता खांबो पडटा. सगळं घर भितर सगळे टायर्स फुटले, सगळी पारेच फुटले, सगळे कडे चिराळे गेले. येवन बघा तुमी सगळं काय तर जाल्ला सारक्या. आमी सांगतो म्हणून न्हू, तुमी दोळ्यांनी येवन बघूता कित्याक लागून जालें. सगळा रेंव काडटात म्हणून ह्या सगळा रेंव देगेक काडून काडून ह्या सगळा बसला आमचा घर. सरपंच म्हणटा रेंव काडटल्यांनी जुवी काबार केली. तेजेर आमी एक दोनदा आफयल्ले पयलीं तेंकां पयले फावट अशेंच जाल्ले 100 नंबर डायल करून. पण तेन्ना तेंच्यांनी व्हडलीशी एक्शन घेवंक नासली. ते आयलंड सेफ उरोंक जाय. ते सेफ उरले जाल्यार तेंची घराच सेफ उरतली. ते आयलंडार सुद्दां आतां थोडे होडी येता आनी रातचे बी रेंव काडटा. ती खारपुट्टीची झाडां उडोवन आनी मदल्यान अशें तेंच्यांनी वचपा येवपाक फाटे केले. ते फाटेनी वयले ते चिखल काडून उडयता आनी मागीर रेंव काडटा आनी ती झाडां नत करता. तेचे एक्शन जावपाची गव्हर्नमेंटान, नाल्यार आपलो कोणें मनीस ठेवपाचो आनी तेंचेर कडक एक्शन घेवपाची. कोणाक धरलो जाल्यार सर्वे करपाची. मांद्र्यार रेंवेचे माफिया खारपुटीची एकार एक जुवी कशी काबार करतात ताचेर प्रुडंटान कांय दिसा फाटीं रिपोर्ट केल्लो. ना राना खाते, ना मामलेदार, ना उपजिल्लोधिकारी कोणूच जागमाग करिना. आतां तारीवाडो काबार जावंक आयला. घरादारा ना जायत म्हूण लोकांचेर आकांत. मात मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या मतदारसंघात रेंवेंचे माफिया बिनधास्त. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. फुडले 31 डिसेंबर मेरेन केबल टीव्हीचे पुराय डिजिटायझेशन करपाच्या टार्गेट टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रायन दवरला. ट्रायन गोंयच्या टेलिकॉम युजरां खातीर जागृताय कार्यावळ घेतली. मोबायल टावरांचे रेडिएशना विशीं लोकांचे गैरसमज आसात. ते पयस जावंक जाय म्हूण ट्रायचो रिजनल हेड SK मॅथ्यू उलयलो. भारतांत टॉवर उबारपाचे कायदे सोंपे ना. सगळें तपासूनच टॉवर घालपाक दितात. लोकांनी खंय भिवपाची गरज ना. And you need only 20 channels. So we can ask the operator, I want only these 20 channels and I will pay only for this. And this all will happen once the digitization is complete. We do not have enough telecom towers, that is a fact. When there is a tower coming to my residential area, we will tell, no, not in my colony, neighbor's colony. And people are scared that telecom towers emit radiation. TRA is not dealing with radiations. That is not under our purview. But there is a government department called Telecom Enforcement Resource Monitoring Cell under DOT. Term cell under DOT. They are exclusively monitoring this on telecom towers. Monitoring telecom towers. We have stringent radiation norms. Ours is 5 to 7 times more stringent radiation norms than other countries. If anybody comes to a telecom tower, please be assured that it has passed through the test of terms, Telecom Enforcement Resource Monitoring Cell. They inspect, they check, and then only they will clear it. वेर्णे जुवारीनगर हायवेचेर ट्रॅफिक पुलीस नाशिल्ल्यान ट्रॅफिक जॅम जाता. MES कॉलेजीच्या भुरग्यांक रस्तो क्रॉस करतना आडखळ जाता. कांय म्हयने फाटीं थंय एका आमदाराच्या गाडयेचो एक्सिडेंटूय जाल्लो.
सकाळी न्ही दनपारां कॉलेज सुट्टा तेन्ना थंय ट्रॅफिक पुलीस दवरचो म्हूण कॉलेजीचे भुरगे आनी लोक मागतात. We don't have proper facilities over here. At least we need one traffic police to guide and to maintain the traffic. हो आमचो कॉलेजी कडलो मेन जंक्शन आनी हिंगा ट्रॅफिक पुलिसांनी कांय एक पुलीस दवरूंक ना कांय दवरूंक ना. आमकां हिंगा एक तरी पुलीस जाय कित्याक 4 वे आसा. आमचे सगळे गाडयो कशे येता. ही 2 हायवे लागता. हिंगा गाडयो सारके फास्ट येता. हिंगसून आमचे भुरगे क्रॉस करता केन्ना कितें अपघात जावपाक शकता. सो हिंगा खुबशे एक्सिडंट सुद्दां पयलींसून जाल्ले आहेत. पयलीं हिंगा MLAच्या गाडीन सुद्दां मारलेली तेन्ना सुद्दां कांय इशू घेवंक ना. कोणेंनी इशू काडूंक ना कांय करूंक ना. सकाळी स्टुडंट MES कॉलेजचे स्टुडंट येतात तांकां वचपाक जाता आसतना ट्रॅफिक हांगा जाम होता. रोडवरच मातशें जाम करून दवरतात ते. कंप्लीट सगळे त्रास होता. ह्या सायडीक वचपाक मेळना ह्या सायडीक वचपाक मेळना. सगळे करून पळयलां. पोलिसाक बी सांगून पळयलां. पोलीस पण रातचे नासता हांगा. कॉलेज आहा म्हणजे खुबशीं भुरगीं पास जाता. आतां कॉलेज सुटली म्हणटकीर हायर सेकंडरी प्लस कॉलेज खूब रश जाता भुरग्यांची. सो हांगा एक पुलीस जायच जाय. ट्रॅफिक पुलीस हांगा खूब एक्सिडंट बी खूब जाता म्हणून एक ट्रॅफिक पुलीस जाय की सेफ्टी हांगा भुरगीं येता वयतात. प्रॉब्लम बी जाता हांगासर येवपाक वचपाक बी. रोड क्रॉसींग बी आसा न्हू हांगा. सो रिक्वायर्ड आसा. घेऊ एक विराम.